नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. गोयचो राज्यपाल म्हूण केरळा बीजेपीचो ज्येष्ठ फुडारी PS श्रीधरन पिल्लैन घेतलो सोपूत. बॉम्बे हायकोर्टाच्या मुखेल न्यायाधीशान दिलो अधिकार पदाचो सोपूत. उटंगाराचो अलर्ट 20 मेरेन आदी 14 उपरांत केल्लो 16 जुलय मेरेस्तारा रेड अलर्टाचो उटंगार. गिरी बुट्टी इन्स्पेक्शनाक धावले आमदार मुख्यमंत्री. 4 दिसात 15 इंच उटंगार. बोगमाळो फायरिंग एकल्याचेर गुळी. दुसरो साल्वार न्यू वाड्या वयलो अमर नायक क्रिटिकल. फरार जाताना हल्लेखोराचे गाडयेक अपघात. गाडी सोडून फुजो पुलीस सोदतात. एम्ब्युलन्सीक त्रास म्हूण GMC भायले गाडे बाजारकारांक उखल्ले. आता फळ भाजीवाले बाजारकारांक चिखलात. गाडयांचे सुवातेर बेशिस्त पार्किंग. एम्ब्युलन्सी ब्लॉक. खासा रिपोर्ट. लोकांक नाडू नाकात. पेट्रोल कंट्रोल करात. मागता सार्दीन. अलका लांबा म्हणटा दिल्ली वाऱ्यार सोडून केजरीवालाचो पंजाब गोंयचेर दोळो. मायग्रंटांचे राजकारण. मतां फोडूंक बी टीम. आणि टोकियो ऑलिम्पिकाच्यो गोंयांत जागृताय कार्यावळी. प्रमोशनल इव्हेंट 23 जुलय ते 8 ऑगस्ट मेरेन कार्यावळी. पणजे मडगांवां मोठ्यो स्क्रिनी. ऑलिम्पिक संघटनेची घोषणा. PS श्रीधरन पिल्लैन गोंयचो राज्यपाल म्हूण सोपूत. बॉम्बे हायकोर्टाच्या मुखेल जुईजान सोपूत दिलो. आदी पिल्लय मिझोरामाचो राज्यपाल आशिल्लो. बीजेपीचो केरळचो ज्येष्ठ फुडारी 10 म्हयन्यांनी गोंयाक फुल टायम राज्यपाल. सत्यपाल मलिकाक ट्रान्सफर मारल्या उपरांत महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारीक गोंयची जबाबदारी दिल्ली. नवो राज्यपाल टुरिझम सर्किटाचे उलयता. I will faithfully discharge the functions of the Governor of Goa and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Goa, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Goa. नवो राज्यपाल गोवा, केरळ, मिझोरम टुरिझम सर्किटाचे उलयता. The entire India, of course, study many things from the history as well as the unity of the people. Legal justice is concerned, this is an exceptionally important state. I am not saying anything about that now. On the legal system, equal justice and other things are concerned. Goa is in the forefront of South India. I was here while Abhiji was the Prime Minister. I was a state president of a particular political party, and its national conference was here. And 2-3 days I spent along. At that time, he was very much accommodative to me. And Kerala and Kerala and Goa, and I am coming from from Mizoram. All these 3 states are topmost in the field of tourism. So coordination between 3 states, I can do more and more today, and we will be able to make so many development activities in Goa. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी. उटंगाराचो अलर्ट 20 जुलय मेरेन वाडलो. आदी 14 उपरांत 16 मेरेन वाडयल्लो. नाका थंय नाका तशें लँड फिलिंग. गिरी लोकांच्या घरांनी बुट्टी. मुख्यमंत्र्याचे आमदारांक घेवन इन्स्पेक्शन करपाची पाळी. PWDक परिस्थिती जाग्यार घालूंक फर्मान काडला. आता बुट्टे उपरांत तार न्हंय उसपपाची भाशा. 4 दिसात 15 इंच मायच उटंगार. सीजनल 50 इंच पार. गिरी म्हापशा बस्तोडा रस्तो उदकापोना.
अंधाधुंद मातयेच्या भरावाचो परिणाम. उदक घरांनी घुसले. आमदारांक घेवन इन्स्पेक्शन करपाची मुख्यमंत्र्याचेर पाळी. पयल्यान पयली दीस इज अ मॅन मेड म्हटल्यार जाता. नो डावट आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, ताका लागून कन्स्ट्रक्शनाची थोडी माती बी म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार पडल्या तें एक कारण आसा. वेगवेगळे कडेन आमी म्हणटा की जी माती हाडून भराव घातला तोय आसा आनी टायडल इफेक्ट आसल्या कारणान आमी जेन्ना भरती आहा त्या वेळार उदकाची लेवल खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा. उदक दुसरे कडेन वचपाक वाट ना आनी कंटिन्युअसली हेवी रेनफॉल जाल्ल्या कारणान उदक भरून उरता. एग्रीकल्चर टिमीन आशाडी जाल्यार ती हांवें ZDO आमच्या डायरेक्टराक सांगलां तेंचें इन्स्पेक्शन करून तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें. मातयेचे भराव घालून वता थंय उदकाची वाट बंद केल्या. उदक घरांनी. तुमकां सांगचें म्हटल्यार न्हू जी इलिगल फिलींग आसा उदाहरण तुमकां हे पळय ती इलिगल फिलींग आहा सर तेजेर मातशें एक्शन घ्या. कित्याक जाणा लोकूच करता आमची पंचायतूच तांकां तो येता पूण पळयता. भरते वेळार खंय गिरी उदक चडटा. तार न्हय उसपिल्यार खंय प्रश्न सुट्टलो. PCA आनी WRDची टीम पुराय तार नदीची इन्स्पेक्शन करतले आनी आतांच्या घडीक म्हणजे मायनर आमकां जें कितें करप शक्य आहा तें आतां करतले. बट इन फ्युचर आमकां तार नदी पुराय डिसेल करपाक जाय कारण ह्या पद्दतीचे अशा पद्दतीचो जे प्रत्येक फावटी उदक भरून उरता हें उरपाक जायना. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी श्याम सुंदर फडटे. बोगमाळो फायरिंग न्यू वाड्या वयल्या अमर नायकाचेर कोणे तरी गोळी घाली. बरोबर प्रितेश कुट्टीकार म्हणटा तो आशिल्लो. ताणें कसो तरी जीव साल्वार केलो. अमर क्रिटिकल. ताका चिखले हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. दोगूय कितें तरी प्रॉपर्टी डील करपाक गेल्ले म्हूण कळटा. शूटर रेंट कारान आयिल्लो. पळटाना ताच्या गाडयेचो एक्सिडंट. गाडी सोडून पळ्ळे. वास्को पुलीस सोदतात. एक्चुअली आमकां कांय खबर नासलें. अरविंद भाव आसा तेणें आमकां फोन करून सांगलें आमी एका फंक्शनाक आसलेले आनी हो इन्सिडंट जाला पळय तो हांगसर कोस्ट गार्ड आसा बिहायंड कोस्ट गार्ड म्हणजे बोगमालो रंगवी स्ट्रीट आसा थंयसर इन्सिडंट जाला. आमी ताबडतोब धांवले थंयसर आनी पळयलें जाल्यार तेजी गाडी थंय आसली आनी गाडयेच्या भितर तेजें रक्त बीन पडलेलें आसलें आनी पोलीस स्पॉटाचेर आसलेले आनी पुलिसांनी ताका एम्बुलन्स घालून ताका इमिडिएट शिफ्ट केलो चिखले कॉटेज हॉस्पिटलान म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. आनी आमी ते स्पॉटार वचून पळयलें जाल्यार अशें कितें कळ्ळें की कोण तरी बॉम्बेच्यान कोण तरी येयल्ले अशें म्हणून आनी तेंचे भितर कितें तरी वादावाद जालो कितें प्रॉपर्टी मॅटर आमकां सारकें खबर ना अजिबात. आतां ऑलरेडी पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता आनी ताका तेंच्यांनी गन शूट केलो आनी इमिडिएटली ताका हांगसर हाडल्या बरोबर आतां ऑलरेडी आमकां जाला कितें तें खबर ना. आमी स्पॉटार वचून पयले पुलीस आसले पुलीस इन्वेस्टिगेशन करताले. आमी ते PI आसलेले राजन निगळे आनी आमचो निलेश राणे. आतां अशें आयकलां की SP बीन येवपाचें आसा. इन्वेस्टिगेशन चलता. सर कुछ मिले हैं सर लीड्स वगैरह कुछ हुए हैं सर? अभी प्राइमा फेसी दिस इज अ केस ऑफ इंजरी बाय फायर आर्म. सो वी आर जस्ट गैदरिंग ऑल द लीड्स दैट वी हैव एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. एम्ब्युलन्सीक यो वच करूंक त्रास जाता म्हूण GMCच्या भायर आशिल्ले गाडे मोडून उडयले आनी बाजारकारांक दुसरे कडेन बसयल्यात. आतां ते रिकामे केल्ले सुवातीर लोक जाय तशे गाडयो पार्क करून चल्ले. यो वच करूंक आनी कास्तीक एम्ब्युलन्स सुद्दां वरांची वरां ब्लॉक उरता. बाजारकारांक व्हरून बसयल्यात चिखलांत. धंदो आसून नाशिल्ल्यात जमा. खासा रिपोर्ट. ह्याच रस्त्याकडे बसपी फळ भाजीवाले आनी गाडे मोडून GMCच्यो एम्ब्युलन्सींक यो वच करूंक वाट मेकळी करता म्हूण सांगताले. व्हिडिओ पळयल्यार चित्र भलतेच. फळवाली प्रेमा म्हणटा कितली वर्सां जाली ती बाजार मांडटाली. ट्रॅफिक वेवस्थीत यो वच करतालो. गाडयो लायता आमकां जिराय खूंय येता ह्या रेबांत ह्या सगळे रेब हिंगा जिरायकूच येयना. आमी बेश्टी हिंगा न्हिदो काडपाच्यो खबरो बसोन हिंगा किचन जायना. 200 रुपयाचे पासून जिरायक जायना. हांव एके वाटेन हिंगा पांय खाता बाबा उदकांत इतल्या पळय आमी बुडला. आमी आतां कितें करूं हिंगा थंय आमकां गाडयो हेज्यो
इस्पोटलाचे त्रास जाता म्हणटा म्हणून आमकां हिंगा काडला. सगल्यो गाडी आतां पार्किंगेक वता तेन्ना त्रास जायना तुमकां. आमी तरी धांवडयतालीं मरे कसो आसा करून गाडयांक. आतां गाडये थंय बोल्ला मरे, आतां तुमकां त्रास जायना. आता तांकां व्हरून बसयल्या थंय चिकल उदक भरता. गिरायक ना ते नान, चिकलान आशिल्ली भलायकी काबार. सगळे फुडल्यान गाडये पार्किंग करता आनी हांगा फुडल्यान सगळी अशी थंय आमी बसताली न्हू, ते बरें निवळ आसले. फुडल्यान न्हू आमची बरी फ्रुट्सां सुद्दां बरी पळोवपाक दिसताली आनी कोणूय येतालो बरो घेवपाक, पळोवंक सुद्दां बरी दिसताली ती. आनी हांगा पळय फुडल्यान सगळो हो गटारो दिसता आनी हांगा गाडयो पार्किंग करता, कोणूच येयना. तर आनीक ब्लॉक जाता. एम्बुलन्स हांगासर जायसा कितलो वगत, सगल्यो गाडयो ब्लॉक जाल्ले हांगासर. हांगा हे पळय हांगा सामके जालेले, थंयच्यान हांगा ब्लॉक. एम्बुलन्स कितलो वगत उरली. पांये बीन खाल्ले मरे आमच्या रॅबान हे, आनी फुडल्यान हे रॅब हांगा आमच्या पांया कडेन रॅब. थंय तरी जागा मातशी निवळ आसली, बरें दिसतालें पळोवंक सुद्दां. आं फुडल्यान बरें दिसतालें. हे कितें फुडल्यान सगळो गटारो दिसता मरे, हाडून गटारान मारल्या भशेन आमकां मारला हांगासर. ही फुलकान सांगता 8 दीस जाले तिची बोणी पसून जावंक ना. आणि पुलाक पयल्यार एक गिरायक जायना. आज एक गिरायक देऊन ना अजून. काल तरी खाली हातीन गेले, पयर खाली हातीन गेले. हिंगा येयलेले न्हू एक गिरायक ना म्हाका. किती दिसांची हांगा येयले आतां? 8 दीस येयले. 8 दीस जाले. 8 दिसा एकूय गिरायक ना? ना. उपाशी व्हरून अशें तळमळून वयचें पडटा आनी कांय ना. 1 जुलयाक GMC भायर 20 वर्सां सावन आशिल्ले 15 गाड्या आनी रस्त्या कडेक बाजार मांडपी गाडेकारांचे सामान डेप्युटी कलेक्टरान पुलीस फोर्स आनी JCB घालून अकस्मात फातोडेर उखलूंक सुरू केल्ले. करता करता म्हूण सांगून पुनर्वसनूय हुमकळे. वेल्यान येरादारीची बेशिस्त वाडली. प्रुडंटा खातीर शिरीश कोकळकर आनी चेतन गवस. भुरग्यांक ऑनलायन क्लासीक नेट मेळना म्हूण मोगोचे गोंयभर अभियान. पंचायती कडेन उलोवन भुरग्यांक फ्री वायफाय दिवंक मांद्रे मोगोचो जीत तयार. ताणें पेडणेचो फुडारी प्रवीण आर्लेकार आनी बाकीच्यांक घेवन उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. भुरग्यांक खंय फ्री स्मार्टफोन आनी नेटवर्क दिवंक जाय. आर्लेकार म्हणटा सरकारान प्रश्न तडीक लावचो. 15 दिसाचो प्राझ. सो म्हाजी एकूच अनाउन्समेंट आयज हांव करूंक सोदता की जर खंयच्या विलेजीन नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आहा आनी भुरग्यांक खरेंच दिसता की बाबा इशू आहा तेंच्या पेरंट्सांक दिसता जाल्यार हांव आयज अनाउन्स करूंक सोदता की पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवन जर पंचायत आपली प्रिमायसीस हॉल प्रिमायसीस कितें प्रिमायसीस आहा ती अवेलेबल करता जाल्यार हांव थंयसर वायफाय नेटवर्क वायफाय स्टार्ट करपाक रेडी आहा. सो एवरी विलेज खंय नेटवर्क ना थंय पंचायतीक कॉन्फिडन्सान जर वायफाय हांव स्टार्ट करपाक आयज अनाउन्स करता. ऑनलायन सर्वीस स्टार्ट करच्या पयलीं तेंच्यांनी सर्वे करूंक जाय आसले खंय खंय कनेक्टिविटी आसा की ना, ऑनलायन एज्युकेशन भुरग्यांक मेळटलें की ना हे पयलीं सर्वे करून मागीर हे अनाउन्समेंट करूंक जाय आसलें. मोबायल वॅनाचेर टावर उबो करून जो पर्यंत भुरग्यांचें एज्युकेशन फुलफील जाय तो पर्यंत तेंच्यांनी हे तरी प्रोविजन करूंक जाय. ताका लागून आमी 15 डेजाचो टायम दिता. जर 15 डेजान जर जायना जाल्यार आमी आंदोलन आमचें सुरवात जातलें. लोकां कडेन हांगासर मोबायल पासून घेवपाक ताकना. ताका लागून हेजेर गव्हर्मेंटान कितें तरी हे घेवची आनी जाता तितले बेगीन हे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवचे. शिक्षण ऑनलायनूच उरपाचें अशें दिसता काय स्कुलां सुरू जावची ना, स्कुलां स्टार्ट जावंक जाय. हे इश्यू आहा पळय ते आतां गव्हर्मेंट BJPचो आहा जाल्यार तेंच्यांनी ते जाता तितले बेगीन करून घेवचें. नॉर्थ आणि साऊथ कलेक्टर जाले आणि प्रत्येक डेप्युटी कलेक्टराक आमी हे वचून निवेदन दिता आणि आमची थंडपणान हे चळवळ चालू आसा की आमकां ह्यो 4 मागण्यो आसा. भुरग्यांक ऑनलायन क्लासीक रेंजीची कटकटी जाता म्हण मोगोची गोंयभर ही मोहीम चल्ल्या. प्रत्येक तालुक्यात वचून ते उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दितात. पेडण्यां सुदीन वा अध्यक्ष दीपक धवळीकार दोगूय पावले ना. सुदिनाची भलायकी खंय मातशी बरी ना. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगेमणी. कोरोनाचे परिस्थितींतल्यान सुटले काय सरकार टुरिझम इन्फ्रा प्रकल्पांनी लक्ष घालतलो. केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद भाऊचे उतर. मयेलेकार थीम पार्क आणि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंच्युरी प्रोजेक्टा विशीं विचार चल्ला. दिवचले वन म्हावळिंगे मसणभुयेचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन भाऊ उलयलो. मये थीम पार्क जाल्यार खंय 400 ते 500 जाणांचे रोजगाराची व्यवस्था जातली. साधारण 70च्या आसपास सोशल उत्तर गोंयचे 70च्या आसपास सोशल बांदले. तशें तुमी बसलात तशें अशे तरेचे हॉल जवळ जवळ
80 ते 84 आसपास अशें फॉल जालें. कोरोनामुळे गेली 2 वर्सां सगळ्याचेच हाल जाल्ले आसात आमकां दिसता. पूण हाज्या फुडें जेन्ना कोरोना वतलो तेन्ना सुद्दां कशे पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर उबो करपाचें काम आनी लोकांक जास्तीत जास्त लोक हांगा बरें ट्युरिस्ट हाडपाचें काम हें जेन्ना जातलें तेन्ना तातूंतल्यान रोजगार निर्मिती जातली. सगळ्यांक आपआपल्या खंयतरी पोट भरपाची संदी मेळटली. पूण जें कितें आमच्या मंत्रालयाच्या माध्यमांतून जातलें खंयची महिलेकाक खंयतरी थीम पार्क डेफिनेटली करूंकूच जाय, कारण अशें तरेचे पार्क अजून आमच्या गोंयांत ना. सलीम अली बर्ड सेंच्युरी जो कितें प्रोजेक्ट आसा तो करून वांगडी विनंती करून तो दिवचो. मयंक जर लेखाचे ते थीम पार्क जर जाल्ले तर हांगा ऑलमोस्ट 450 ते 500 लोकांका डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट नोकऱ्यो मेळटल्यो. मतदारसंघ जर खरोच वाडपा जाय तर 2 गोष्टीची गरज आसा. एक म्हणजे मयंक लेक हाजें डेव्हलपमेंट आनी दुसरें चोडणा जे सलीम अली बर्ड सेंच्युरी आसा ताजेर एक बरो प्रोजेक्ट येयलो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. दिवचले अडवलपाल धनगर वाड्याक जोडपी रस्तो दर वर्सा पावसान बुडटा. थळाव्यांचे हाल बरोच खटाटोप केल्या उपरांत सरकारान रस्त्याच्या कामाचो नाल्ल फोडिल्लो. कामाक हात घालता म्हळ्यार आडमेळी हाडली म्हूण आमदार सांगता. तांकां थारायता म्हळ्यार खंय पावस तेकलो. लोकांनी खंय पाशियस काडचे. फुडले वर्सा रस्तो कसोय करून तडीक. धंगरवाड्याची वस्ती जी आसा ती खूप मागणी की आमचो आपलो रस्तो जावचो म्हणून. सगळ्यांनी खूप प्रयत्न केले. मोठो रोड तो जवळजवळ 1 कोटी लांब, ताका फिनिंग आसा, सगळें आसा, पण ताका ब्रिज आहा बारीक साको आहा ताका. 3 म्हयन्या पयलीं आमी वर्क ऑर्डर हातीन घेतली ह्या कामाची आनी आमी नानू फोडले. हें हांव तुका मान्य करता. मापारी म्हणून फॅमिली आसा तेंच्यांनी आमकां ते ऑब्स्टकल हाडपाक सुरवात केली. मागीर आमी WRDचे इंजिनियर जे आसात इंजिनियर प्रसाद हेंकां हाडले. तेंची बोल्डी केली. तो मातसो एग्री जालो आनी आमी ते पायपां डंप केली आनी हेका जवळ जवळ म्हयनो जालो हें सगळें घडामोडी घडटा म्हणून. इतक्यान हांगा पावस जालो पूण हें काम आणले. ह्या धनगरवाड्याची जी वस्ती आसा त्या रोडाची काही घरां आसात तेंच्या पूर्णपणे साळ दिले. कित्याक पण हेंच्या प्रसंग केन्ना केन्ना असो येता की जर भयंकर पावस पडलो आसा, उदीक थंय ओवरफ्लो जाता आनी लोकांक हेवटेन काय क्रॉस करूंक मेळना. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की तुमचे शेवटचे त्रास तुमी काडूंक शकता ह्या वर्साकूच, पूण फुडल्या वर्साक 100% रस्तो पावसा पयलीं पूर्णपणे रस्तो जातलो 1 किलोमिटरचो. मोदी सरकारान गरिबाक नाडचे न्ही. पेट्रोल डिझेल कंट्रोल करचे म्हूण खासदार सार्दीन उलयला. काँग्रेसीची दिल्लीची फुडारी अलका लांबा म्हणटा आप BJPची बी टीम. दिल्ली लोकांक वाऱ्यार सोडून केजरीवालाचो गोंय पंजाबाचेर दोळो. केजरीवालान 150 कोटी जायरातीक मोडले. ऑक्सिजन मॅनेजमेंटाचो गोंधळ. हायकोर्टाची सरकाराचेर बडी. गोंयकारांनी खंय सादूर रावचे. एसी पयस हाडप
आनी अळशी पयशी घालप आनी दाखोवप आमी इतली करता. डेव्हलपमेंट करुयाय विदीन सर्टन मिन्स. लोकांचे पोटाचेर पांय नीन करूं नाकात. कित्याक फ्युअल म्हणटा तो एक तेंपार आमच्या प्रायम मिनिस्टराक आनी फायनान्स मिनिस्टराक उलोवप मागता की प्रायसीस देंवयात. फकत दिल्ली ही आप म्हणटा ती 2 फावटी निवडून आयले आनी केजरीवालान 150 करोड 2020-21 फकत एडवर्टिजमेंटाक 3 म्हयन्यां खातीर मोडलेले आसा. जेन्ना थिंगा इतले लोक मेले ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सिजन, ते प्लांट घालूंक रोकडो पडलो ना ताका. फुकट्या स्किमींक लागून दिल्ली मायग्रंट्स वाडल्यात. गोंयाक मायग्रंट्स परवडपाचे ना. आप बीजेपीची बी टीम मतां फोडपाचो खंय केजरीवालाचो प्लान. क्या गोवा के लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फ्री चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए? दिल्ली में माइग्रेंट्स, लेकिन दिल्ली में जब फ्री लगा तो पता नहीं लगा लोगों को कि बस अब तो दिल्ली जाना चाहिए और माइग्रेंट इतना बढ़ गया. लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली को वो खतरा नहीं है क्योंकि राजधानी दिल्ली है. लेकिन गोवा का एक अपना कल्चर है. गोवा को केंद्र की मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में खजाना देकर लुटा रही है. ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट फ्री अदानी के दम पर कह रहे हैं क्या कि अदानी आपको फ्री में दे देंगे? किसके दम पर आप फ्री बिजली कह रहे हैं? फ्री बीज के चक्कर में हुआ ये है कि दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं बचा है. माइनॉरिटी के खिलाफ था सीए नागरिकता कानून, प्रोटेस्ट हुआ. क्या कहा मनीष सिसोदिया जी ने? कहा वो गृह मंत्री होते तो शाहीन बाग खाली करवा देते. और उसी अरविंद केजरीवाल देश की पहली सरकार है जिसने CAA पर दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर अपनी मोहर लगाई. क्या आप दिल्ली में 2020 में दंगे हुए? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या गोवा में भी आप वो मॉडल देखना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल का मॉडल? पिछले साल दिल्ली दंगे हुए, 50 लोग जो हैं उसमें जला दिए गए, मार दिए गए. ये दिल्ली का मॉडल है आपके सामने. गोवा को एक्सपेरिमेंटल लैब, प्रयोगशाला मत बनने दें. दिल्ली के अंदर CA प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, 26 जनवरी रेड फोर्ट पर सब एक षड्यंत्र के तहत हुआ. और कल बहुत चिंता की बात है, दिल्ली के लाडोसराय में एक चर्च को, ऐतिहासिक पुरानी चर्च है, उसे डेमोलिश कर दिया गया. अरविंद केजरीवाल जी यहाँ बैठ कर कह कर गए, उनकी जानकारी में नहीं है, वो जानते नहीं. झूठ. एक और लेटर आपको मैं दे रही हूँ. इस डेमोलिशन के ऑर्डर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल और उनके विभाग ने दिए हैं. ये आपको दिखा रहे हैं. आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर बेगीन निर्णय जाव येता. बॉम्बे हायकोर्टात स्पेशल बेंच केला. थंय केसी चड नाशिल्ल्यान बेगीन विशय तडीक लागतलो म्हूण गिरीशाक आशा. म्हाका दिसता स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट जाल्ले कारणान त्या बेंचे कडेन मॅटर्स वील बी व्हेरी फ्यू. सो वी एक्सपेक्ट दॅट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन वील बी एक्सपेडिटेड फास्ट बिकॉज द हियरिंग वील बी फास्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टोकियो ऑलिम्पिकाच्यो गोंयांत जागृताय कार्यावळी आनी प्रमोशनल इव्हेंट जातले. 23 जुलय ते 8 ऑगस्ट मेरेन वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात. 17 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. गोवा ऑलिम्पिक संघटनेचो अध्यक्ष श्रीपाद नायकान मिडियाक सांगले. बरोबर SAGचे अधिकारी आशिल्ले. पणजे कदंबा बस स्टँड आनी मडगांव पालिका पार्कांत मोठी स्क्रीन घालतले. साधारण फ्रायडे 23 जुलै ते 8 ऑगस्ट 2021 अशा 17 दीस ते ओपनिंग सेरेमनी आणि क्लोजिंग सेरेमनी आणि जवळजवळ 17 दीस आम्ही नॉर्थ गोव्यात कार्यक्रम करतले. नॉर्थ गोव्याचे इव्हेंट जो आसा तो KTC बस स्टँडाचेर जातलो आणि साऊथ गोव्याचो इव्हेंट आसा तो आगार म्युनिसिपल पार्क मारगांव जातलो. आणि डेली 5 ते 7 डेली स्क्रीनिंग ऑलिम्पिकाचे इव्हेंट जे आहेत त्याची स्क्रीनिंग जातली. संदर्भात विदर्भात म्हणजे आमचे गोवा ऑलिम्पिक संघटनेचे वतीन राजेंद्र गुदिनो म्हणून नेमलेलो आसा. गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशन आमचे संघटनेचे वतीन माझे नाव सगळे वेचून काढून भाऊन ओके करून ते आम्ही नाव घालेल्या वी आर वेटिंग फॉर दी टोकियो कडल्यान मान्यता येवपाक. मोबायल टावर आणि कनेक्टिव्हिटी वयल्यान मोगोचो केतन भाटीकार आणि फोंडे BJP ब्लॉकाचे वाजला.
मगोन ऑनलायन क्लासीक नेट कनेक्टिविटी ना म्हूण मिशन सुरू केलां. तेचे वयल्यान रवीचो पूत रितेशाची सुदिनाचेर टिका. ताणें सुदिनाचो फायनान्स वयर काडलो. दोतोर केतन चाळावलो. आदी खंय ताणें पार्टींतली कोफुसांवां सांबाळची, मागीर खंय सुदिनाचेर उलोवचें. पूण हांगा थोडे म्हणटा की इमिजिएटली मोबायल दिवचे की म्हाका दिसता की हो सुदीन ढवळीकर इतले वर्सां म्हाका दिसता 22 वर्सां आमदार आसा, 19 वर्सां मंत्री आसा. ताका खबर आसपाक आशिल्ली की फायनान्स जे आसा ते खंयचे हाडपाचे, फायनान्शियल प्रोविजन कशें करपाचें हेजेर ताका म्हायती आसपाची. म्हाका शॉकिंग जालो की इतले वर्सां एक्सपिरियन्स आसून तो अशें उलयता. आनी भुरग्याक आनी हांव इतलें सांगपाक सोदतां की तेणें भुरग्याक राजकारण करपाचें न्ही. भुरगे हांगा आमी विचार करूनच गव्हर्मेंटान ऑनलायन सुरू केला, विचार करून केला आनी राजकारण हेजेर करचें न्ही. आनी खबर आसा इलेक्शन लागीं पावलां. आम्ही सगळ्याक आज पर्यंत थंड रावले, आम्ही कोणाच्या भानगडीन पडूना. पण आमच्या लिडराक जर कोण बोट दाखयत जाल्यार आमकांय उत्तर दिवपाक आसा. पयली बीजेपीन जी अंतर्गत लढाई चल्ल्या ती पयली सोंपोवची आणि त्याच्या नंतर मागीर आमकां आनी आमच्या लिडराक उपदेश दिवचे. ताका शिक्षणाचो मिनींग समजून आसतलो. कित्याक आमदार सुदीन ढवळीकरान कितें म्हटलां की वॅक्सिन करा, भुरग्यांक शिकया. ताणें हें म्हणना की भुरग्यांक शिकोवच नाका म्हणून. डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटान गोंयभर 165 कंपन्यो आनी 10 ITIंक घेवन यूथ स्किल डे मनयलो. 70 दिवचल सरकारी ITIतूय कंपन्यांचो नोकर भरती मेळावो जालो. फोंडे पालिकेची 5 कोटीची टॅक्स येणावळ OTS वरवीं वसूल करपाचो प्रस्ताव. शिवसेना म्हणटा बाबून 20 वर्सांत कितल्या पेडणेकारांक कामाक लायल्यात ते सांगचे. गोंयभरच्यो एक खबरो. जे तांत्रिक शिक्षण पूर्ण करून आपल्या खाजगी जीवनात प्रगती भरभराट हाचो खातीर प्रयत्न करत आसात तांकां संदी दिली वयतली. त्या निमित्तान हांगासर अनेक कंपन्यांचे तांकां जे प्रशिक्षीत तरुण युवक त्यांच्या आस्थापनात गरज आसता तांकां हांगासर नियुक्त करतले. वन टायम सेटलमेंट अजून आमचे तो प्रपोजल रेडी जावना. अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो प्रपोजल रेडी करतले. तेज्या रोखडेच आमी एक स्पेशल मिटींग आपोवन आमी तेजेर विचार करतले आनी मागीर ठरयतले. वन टायम सेटलमेंट हेजो अर्थ असो न्ही की जे प्रिंसिपल अमावंट आसा वन टायम सेटलमेंटान आमकां म्हणजे कितें फक्त जो इंट्रस्ट आसा तो चडांत चड आमी तो वेव करपाक शकतले. प्रिंसिपल अमावंटाक आमी हात लावपाक शकतात काय ना म्हाका डावट आसा. सो तो एकदां रेडी जातकूच तेज्यारूच तातूंत आमचो तो निर्णय जाल्लो ना. आमी फक्त ते प्रायमरी फेसी कितें म्हणटा ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आमी हे सगळो प्रस्ताव घेतकूच आमी हे DMAक धाडटले. DMAच्यान एप्रुवल येवपाक जाय. कारण आमकां DMA लागता. DMAच्यान एप्रुवल येतकूच तो इम्प्लिमेंट जातलो. तेज्या पयलीं आमी ते इम्प्लिमेंट करपाक शकता ना. सो कितलो एक उरला पेंडींग आतां पर्यंत? पेंडींग अमावंट आमचो जवळ 5 crore 84 lakhs आसा. ट्रेड लायसन्स टॅक्स आसा, रेंट आसा, सायनबोर्ड्स आसा, ट्रेड लायसन्स आसा, हे सगळे जे आसा पळय ते सगळ्यो गोश्टी आसा. सो आमी ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. ते एक फोंडा म्युन्सिपालिटी एक आधार कार्ड सेंटर आमकां दिवचें म्हणून आनी आमच्या म्युन्सिपल हॉल खाली आसा त्या हॉलान बसून ते काम करपाक. केन्ना पर्यंत जातलें इम्प्लिमेंट? हे इम्प्लिमेंट ऑलरेडी तेजे आमचो पत्रव्यवहार जो सगळो जाल्लो आसा. सो म्हाज्या हिशोबान ह्या मंथान पर्यंत ते जावपाक जाय. गेली 20 वर्सां जाली बाबू आजगांवकर हे कायम सत्तेन आसा आनी ते कायम मंत्रीपद भोगून आसा. तर तेणी ह्या इतक्या वर्सां कितक्या हांगासर पेडण्याकारांक नोकऱ्यो दिल्यो, कितक्या पेडण्याच्या भुरग्यांक बरे बरे पोस्ट दिले हे तेणी जाहीर करचे. आणि गेल्या ह्या 20 वर्साच्या काळात प्रत्येक फावटी मंत्रीपद भोगून सुद्धा तेणे आयज पर्यंत जर कांयच केलें ना जाल्यार हेज्या नंतर फुडल्या काळात तो नोकऱ्यो बेरोजगार पेडण्याचो दवरचो ना हे खंयच्या आधाराचेर सांगता. शिवसेनेच्या वतीन तेका हांव एक आव्हान करता की तेणे येणाऱ्या 2022च्या निवडणुकेच्या जी आचारसंहिता लागतली तेज्या पयलीं सगळे पेडण्याच्या युवकांक किंवा सगळे पेडण्याची ही बेरोजगारी आसा ती नष्ट करची आणि ही नष्ट जाल्याचे त्यांनी जाहीर करचे.
दिवचले गांवकर वाड्यार 9 फुटाचे मानगे धरले. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाच्या अमृत सिंगान ताका साल्वार केले. गणपती पावयता त्या तळ्याच्या रेलिंगाक खंय ते आडकल्ले. बरोच वेळ धडपड करून ते जाम जाल्ले. थंय आनिकूय मानगी आसूं येत म्हूण अमृत सिंगाचो अदमास. आयज सकाळी जे वॉकिंग ट्रॅक आहा बिचोले आमचे थंयच्यान एक फोन येयलो की एक क्रोकोडायल जी आहा ती एका ट्रॅकाच्या सकयल एक गणपती पावोवपाचें एक हें आसा, एक प्लॅटफॉर्म आसा. त्या प्लॅटफॉर्माक जे ग्रिल्स आसा पळय त्या ग्रिल्साक ते अडकलेले आनी थंय पाणी बी आसलें आनी तांकां कळना जालें की जिते आहा काय मेला, पूण अडकलेले आसा म्हणून सांगलें. तर हांव वचून पयलीं शहानिशा केली की ते जिवंत आहा काय ना, कारण ते अशे कंडिशनान परते पडलेले की अशें दिसतालें की मुवमेंटूच नासलें, कारण तेणी रातचे धडपड खूब केले आसतले आनी ताका लागून ते जाम जाल्ले. सो जेन्ना ताका वचून हात लावन हांवें चॅक केले, दोळे बी चॅक केले जाल्यार तेजे दोळे ओपन बंद करताले. सो हांवें मागीर रोप घालून आमचो जो सेफ्टी रोप आसता तो घालून ताका मागीर बऱ्या जाग्यार ओडून काडले ताका. आनी मागीर आमचे बाकीचे जे थंयसरले कोण लोक आसले तेंचे मदतीन मातसो वयर काडून मागीर ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केले. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनांचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.